Guys, कोतांव chickpeas. एशको बांधला आहे दोन्ही हाय मुका. ओ हाय केशा हाय सगळी हाय बरी गोंय केशा हांव बरें. आतां हांव रांदतालें चिकन हें केल्या सेमी ग्रेवी टायप चिकन रेसिपी. ओके हें आहलें रेचाद मसाला घायन तितून हांवें दुसरे स्पायसीस दुसरे मसाला घायले आनी तेशको सेमी ड्राय ग्रेवी केल्या. ती शूट करूंक ना हे दिसान मातशें हें व्लॉगिंग केलें ना न्हू उगडा आसूं ना हें शूट करपाक. मातशें भायर गेल्लें बेगीन येयलें बेगीन रांदिलें कित्याक कितू सो जालें हांवें लंचू केलें ना तेका लागून. सो हांवें म्हणलें ओके चिकन ऑन कितें करुया तेका लागून. सो रेसिपी शूट करूं ना फकत हें मॅरिनेट केलो हें चिकन केलें मातशें 15 मिनट्स दवरलें आनी पयलीं ऑनियन्स भाजिल्ले तितून मागीर हांवें मॅरिनेटेड चिकन घायन बरें केलां. सो हांवें टर्मरीक घायला कोरिएंडर पावडर मागीर चिकन मसाला पावडर सॉल्ट आनी हें घायलां रेचादो मसाला. सो हें बरें दिसता न्हू बरें जालां एशको सेमी ग्रेवी. सो हांव रोटी नातर स्लायस ब्रेड दोन्ही हाय मुका ते शोरमा रोटी आहा आनी स्लायस ब्रेडूय आहा. सो चोया कोणाचें बरें लागता तें AI जोपा. आनी हांवें चना मसाला रेसिपी शूट केल्ली कित्याक ती हांवें यूट्यूब शॉर्ट्साक घायली बरी पयली कोण रेसिपी मागलोली. सो हांवें शूट केल्या ती हांव हे ब्लॉगां एड करतलें. ओके आतां नावलां सो केंस एशको बांदला हांवें तेका लागून एशको सुको हें टॉवल घायल्लो मागीर टॉवल घायन येतालें तेका लागून मातशें क्लिप लायन एशको बांदलें हांवें. जाय चिल्लीज 2 गार्लिक क्लोव्स 2 ऑनियन्स आनी करी लिव्स. ओके ते बारीक कातले गार्लिक चिल्लीज ऑनियन्स आनी करी लिव्स रेडी. ओके गायस कोतांव चिकपीज. ओके कॅलिफोर्निया गार्डनात ते रेडी टू ईट मेळटाचे ते. सो हे फुगो बी घायन दवरपा नाका रातीचे हे घेवन येता मुगे छोले मसाला करपा वेरी इजी फटाफट हॉस्टेल वाली रेसिपी मुगेली. ओके सो हे ऑफर आहले 4 येताय समटायम्स 3 पूण 4 येताय ते घेवन येयल्ले हांव कित्याक मुगे फेवरेट छोले. सो हे कोता आनी हितून ओन्ली ते कातरलो आहा ते इन्ग्रिडियंट्स आनी वांटलो मसाला बी नाका सगळे पावडर करी मसाला यूज कोता करी पावडर यूज कोता आदम बारीक मसालास स्पायसीस आनी मुगे रेडी जातली. ओके छोले ग्रेवी फटाफट सो अरेबिकान वाचू कोटा कॅलिफोर्निया गार्डन. ओके सो कोरिया स्टार्ट कोरिया टायम जालो. सो पयलीं हांव ऑनियन्स भाजतलीं. ओके मिडियम फ्लेमाची. सो हे जाय आमकां 1 एलची इल्ली तिक्की मिरयां आनी कालाफूर. ओके 3-4 कालाफूर घालया तितून. मागीर एड केलां गार्लीक आनी तेंय मातशें सॉटे करपाचें. क्युमीन जिरा घालपा मागीर. ओके हितून मागीर करी लिव्स. ओके करी लिव्स आसताय मुगे रेसिपीन. मागीर कोरिएंडर पावडर. ओके 1 टीस्पून असो. मागीर चिल्ली पावडर तुम जाय जाल्यार चिल्ली पावडर एक्स्ट्रा घायन चिल्लीज लेस घालूं जाते आनी हल्दी पावडर. ओके सो हे मसाला यूज कोन्न हांवें ही ग्रेवी केल्या बरें मसाला ते हितून मिक्स कराय आनी भाजपाचें. मागीर हो न्हू श्रीलंकन अनरोस्टेड करी पावडर दुबय मेळटा बरो लावता. सो हो एड करपाचो. हांवें पयलो 1 टीस्पून घायलें सारकें शूट करूं ना. सो हे
मे बी 4 टीस्पून करी पावडर, 4 to 5 टीस्पून्स आणि बरे सॉटे करपाचे. मागीर हे चिकपीज ऍड करपाचे. ओके, सगळें मिक्स घाता, वॉटर आनी ते चिकपीज आनी बरें मिक्स 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 करपाचे. चड वगत शिजोवपा नाकाय ते. सपोज एश कोन्न दाट आसाल दिसत जाल्यार तुमकां आनी वॉटर ऍड कराय. सो हांवें वॉटर ऍड केल्लें. ओके, कलर बरो येयला न्हू येल्लो. तो केरला निलारा पावडर यूज केलें, हल्दी पावडर. आनी फॉर 2 minutes न्हू बॉन करून दवरलें हांवें, बरें जावपा जाय न्हू. आनी मीठ ऍड केलें. ओके, कित्याक मातशें हयनी घाल्लें चोय चोवपा बरी दिसता सारकी. यम्मी. तो जाल मुगे छोले ग्रेवी मसाला, छोले मसाला वॉट एवर यू ऑल से. बरो कलर येयला, बरो कित्याक सुबेजो घायलो असो टर्मरीक पावडर. ओके, आनी आतां हांव चिकन फ्राय कोता. चिकन फ्राय करपा हांवें ऑलरेडी तें मॅरिनेट करून दवरलें. आनी हे मसाला कित कित घालचें हांव तुमकां सांगता. ओके, हेचें चिकन मॅरिनेट करून दवरला. टर्मरीक पावडर, चिली पावडर, सोया सॉस, मागीर कॉर्नफ्लावर घायलें, गरम मसाला, क्युमीन पावडर, जिरा पावडर. ओके, कोरिएंडर पावडर आनी इतलेंच घायलें. ओके, आतां तें फ्राय कोता. मगे लंच रेडी जाल. हे चोण्या भाजी जाली आनी चिकन फ्राय जालें. आनी हेचो काल हें हाडलो कॅरफोर्सा, काल हाडलो हें ब्रेड. ओके, ओपन करून दाखयता. 1 दिराम तो न्हू गरम गरम बल्ला होता थिंगा तेन्ना हाडून बरें लागताय ते. चयला सो हातालें नो रायस टुडे, ब्रेड, चना मसाला एंड चिकन फ्राय. ओके, कट करून दाखयता. 1 minute. कट केलें चयला एश कोन्न. ओके, सो आतां ब्रेड हातालें विथ चना मसाला. जेता साउथ इंडियन म्युजीक स्टार्ट. ये जेवपा बरी टेस्टी चोण्या भाजी केल्या, चिकन आहा. ये आतां हांव जेता. यम्मी. यम्मी, वेरी टेस्टी. कितू जाणें फेवरेट छोले म्हगे चड फेवरेट. मुगे घराको पासून मामा हांव आहल्या छोले कोता, नाजाल्यार मुगे घराको कोणो खायनाय. सो मामा म्हाका तेदोन ती इल्ली इल्ली खाताय, पूण 90% छोले हांव खायन काबार कोता ती. करी लिव्स घायले बरें जाता. चिकन खाता. बरें जेता आनी मागीर मेळटा. ओके.